फाल्यां आमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती मनयतले आणि त्याच समयार आज आमकां एससी समाजातले काय भाव आमच्या आम आदमी पार्टीक आज जॉइन जाता। म्हाका खोस भोगता की आम आदमी पार्टीचे कार्य आता पुराय गोंयान पावलाच, पूण वेगवेगळ्या समाजातले लोक आता आम आदमी पार्टीकडे येवपाक लागल्या आणि तांकां कळपाक लागला की तांचो उपयोग ह्या बीजेपी आणि काँग्रेस सरकारान फक्त त्यांच्या राजकारणा खातीरूच केला आणि आता समाजाचे जर कितें बरें जातले, एससी एसटी समाज जर आमी आता फुडें व्हरतले जाल्यार एक प्रामाणिक सरकार होच एक पर्याय आणि ते प्रामाणिक सरकार आम आदमी पक्षाचे आसतले हे जाणा जावन आज आमकां जुळटात ते आसात तेजस पंचवाडकर, जे दिगास पंचवाडी रावता आणि ते बहुजन समाज संघर्ष समितीचे जनरल सेक्रेटरी जावन आसा आणि त्याच भायर शर्मिष्ठा पालयेकर, जी पयली एनिमल हजबंड्रीन कामाक आशिल्ली, आता निवृत्त आसात, रिटायर आसात आणि येता त्या केपेच्या इलेक्शनाक, केपे म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक प्रभाग क्रमांक 10 वार्ड नंबर 10तल्यान तांच्यांनी उमेदवारी अर्ज सादर केला। हांव तांचे दोगांचे आज आम आदमी पार्टी पक्षान स्वागत करता। तशेंच आमचे स्पोक्सपर्सन पॅट्रिशिया बाय आज आमचे बरोबर आसा। हांव मागता पॅट्रिशिया बाय कडे की शर्मिष्ठा पालयेकर हांकां आमच्या पक्षान तांच्यांनी प्रवेश आज दिवचो। तशेंच आमचे तेजस पंचवाडकर ताका हांव आम आदमी पक्षान ताचे स्वागत करता। सांगपाचे मतदार म्हटल्यार खूबशीं वर्सां जाली की आमच्या गोंया भितर अनेक सरकार जावन गेले, जावं काँग्रेस जावं बीजेपी, पण असली ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या लायफाक आज पर्यंत खंयच्या सरकारान दिली ना। तेन्ना खुशी भोगता, कारण गुढीपाडव्याच्या निमित्यान आज एक उमेदीचो दीस गोंयभर सादर करतालो गोंयकार जावं आमचे देशाक। तेन्ना आयच्या आम आदमी पार्टीक आमकां जॉइन जावपाची संदी आयली तेन्ना आमी ती खुशी खुशी स्विकार करता, कारण बहुजन समाज जे लोकांची जी समस्या आसा ती आज पर्यंत खंय तरीच कमी उरली आसा आणि जे सरकार स्थानिक सरकार आसा, जे आदली सरकार जावन गेले सुद्दां तेंच्यांनी ह्या समाजाक, जे बहुजन समाज जे लोक आसा, जे शेड्यूल कास्टा भितर, एसटी भितर, ओबीसी भितर, आयज ह्या लोकांची काही तरी उदरगत म्हाका दिसता कमी प्रमाणांत जाल्ली आसा। ती जावपाक जाय। तेन्ना हांव ह्या पार्टीच्या लिडरा कडेन मागता की आयज ती पार्टी गोंया भितर आयली आणि म्हाका दिसता की ही पार्टी पुरेपूर आपली कार्य पद्धतशीर करतले। तेंच्यांनी फुडें काडले म्हणून जाले अशें म्हणा तांकां सपोर्टाक बसले आनी केप्यां कसलें तर काम निवडून येयलें जाल्यार कसलेंय काम आसतलें हांव करून घेतलें। तेंच्यांनी सांगलें म्हणून तूं हें केलें कॉन्टेस्ट करता सांगलें ना हांव तांकां सपोर्ट दिता। कितें म्हाजें काम तुम्ही पहिले सोशल वर्कर सोशल कामांत कितें घेतलेलें? आमच्या समाजाचे जे कितें आसा एससी शेड्यूल कास्ट जी समस्या आसा ती अजून पर्यंत सरकारान पूर्ण केली ना। खंय तरी आमचो समाज खालताक दवरलो आसा। गोंय आयज स्वतंत्र जाल्ल्या 60 वर्सां जाली, आज पर्यंत आमच्या ज्या काही भागाक जे शेड्यूल कास्ट समाजाचे बांधव आसा, भगिनी आसा, खूबशे प्रॉब्लेम आसा, ते खंयच्या सरकारान आज पर्यंत केन्ना। तर हेजे खातीर आयज आमी आम आदमी जॉइन जाल्ले आसा, कारण आमकां दिसता की ही पार्टी आमची जे कितें आसा ते फुडें काम करतली।